मोगाच्या न्हू सांजू जेवसाक मान करूंक आनी सर्वेस्परा देवाक अर्गां बलिदान भेटूंक एकूटाम जावन ह्या पूर्ण शेताचे वार्षिक महापर्बे संदर्भी ह्या मंदिरांत आमी सांगाता जमले हांव तुमकां सर्वांक ह्या पूर्ण शेताचो अध्यक्ष आमचो गवळी बाब तांचे नांवी आनी हांगाचे रेक्टर हांचे नांवी मोगाचो येवकार मागता. ह्या महापर्बेचो संदेश आसा मागण्यांत एकवटलेले भावार्थी कुटुंब बांदया. फुडलें वर्स सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जल्माचें जुबले वर्स जावन पवित्र सभा संभ्रमता. हे दिशेन प्रस्तूत हें वर्स मागण्याचें वर्स जावन आमी आचरण करता. मागणें आमचे मदलो आनी देवा मदलो संबंध घट करता. मागणें आमच्या सर्व समस्यांक परिहार लाभयता. जेजून ह्या संवसारांत आसतना शिसांक मागणें करूंक शिकयलें आनी आपणेच निरंतरी मागणें केल्ल्या मुखांत्र संवसाराच्या अडखळीं वयर ताणें जैत व्हेलें. सांजू जेवास हाची शिकोवणूक घेवन जेजूची शिकोवन घेवन जुजेवास आपलें जिवीत ताच्या सारकें मानून हाडूंक प्रयत्न करता. अशें ताच्या जिवितांत आयिल्ल्या अडखळी वयर मागण्या मुखांत्र तो जैत व्हरता. देखून सांजू जेवासाचे विनवतेन आमची कुटुंबां मागण्यांत एकवटलेली कुटुंबां जावन बांदून हाडूंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. तशेंच देवान आमकां सांजू जेवासा मारिफात केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर ताका अर्गां दिवया. ह्या संभ्रमाक आदार दिल्ल्या पासत आमी मागया तांकां देव धराळ मोपांनी बेसावांनी भरूं आनी ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमचे मदें आसात आमचे विगार जेराल मानादीक मॅक्सिम नोरोना हांकां आनी सहभटेवणी करच्या हेरांक आमी मोगाचो येवकार मागता. थोडी गरजेची सुचना मिसा वेळा दयेकन तुमची मोबायलां आतांच मोबायलां बंद करा आनी सायलेंट मोडाचेर दवरा. हर एक आमच्या मागण्यांक व्हडल्यान जाप दिवंक प्रयत्न करचो. जावं आमेन ह्या तुमचे सवय आसो म्हणटना ह्या कंतारांनी व्हडल्यान उर्बेन भाग घेवंक प्रयत्न करया. तुमकां कळीत आसचींच कंतारां विंचल्यांत देखून ह्या कंतारांतली करतिलेंतली कंतारां म्हणटा आसतना उर्बेन कंतारां म्हणूंक प्रयत्न करया. कुमसाराची मांडावळ आसा देखून कोणाक कुमसार जावंक पावट मेळूंक ना. येदोळचो तुमी गेल्यात आसतल्यात कुमसार प्रभुचो अवकाश आमकां मेळ्ळा. आतां थोड्या घडयां खातीर दोळे धांपया आनी भक्तीन ह्या मिसाच्या बलिदाना खातीर आमकांच आमी तयार करया. Triete o
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोबे आसो मोगाच्या भावा बहिणीनो बघेव जुजे वाज ताच्या मानाच्या ह्या पुणशेताक आमी सर्व ह्या महापर्बेक हजर जाल्या ह्या संदर्भार बघेव जुजे वासाची मजत आमी आमच्या जिवितांत भोगून आसा आनी सडीत भोगच्या खातीर ताचे मुखांत्र देवाचो आदार जोडून घेवच्याक आमी ह्या पुंथळार आयल्या ह्या संदर्भी सर आमच्या जुजेवाजाच्या भक्तिकां बसवतो आनी हांगासर जमलेल्या ह्या मिसाक हजर आसलेल्या आम्हा समेस्तां बसवतो आमी एकामेका बसवतो मागया मागण्यान एकवटलेलें बाबार्थी कुटाम बांदूंक ह्या वर्साची महापरब आम्हा समेस्तांक उलो दिता बघेन जुजेवासान तसो स्पिरीत ताच्या ह्या जागे मणियारपणांत घेतिल्लो आनी मागणें भावार्थ कुटाम एकवट हें सगळें आसा करच्याक तो गांवान गांव पळयन करून गेलो आनी ह्या थळाकी आयलो आनी ताच्या देखीन आनी मजतीन आमचीं कुटुंबां भावार्थाचीं कुटुंबां मागण्याचीं कुटुंबां एकवटीत कुटुंबां बांदून हाडूंक आमकां ह्या वर्साचो संदेश आसा ह्या संदर्भी आमी देवाकरगां दिवया आमच्या कुटुंबां बसोत कुटुंबां समेत आमी जायतीं जाणां आयल्या फाटल्या दिसांनी हांगासर आयल्यान आमच्या सगळ्या कुटुंबां बसोत आमी मागया आमची कुटुंबां मागण्याची कुटुंबां बाबार्थाचीं कुटुंबां जावच्याक आनी ह्या महापर्बेचें हें 11वें मिसाचें बलिदान आज भेटयत आसतना आमी सर भक्तिकां सवय ह्या थळार हें फेस्त यशस्वेन पोंताक पावोवंक कारण जाल्यार समेस्तां बसोत मागया ह्या पुणशेताचो डिरेक्टर याजक धार्मिकां मुडी फिरगजीची फिरगज गोळी परिशद आनी विशेष करून हांगासर सेवा दिल्ल्या सर्व स्वयंसेवकां बसोत प्रत्येक तरान आमी मागया तांच्या मिनातेन हांगासर येवच्या सर्वांक हें पुणशेत एक नवो अनुभव जोडून घेवच्याक आमकां आदाराचें जालां ह्या दिसांनी मिनात घेतलेल्या सर स्वयंसेवकां बसोत मागून आमचे सगळ्यांचे इरादे घेवन हें मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया आमची पातकां वळखून घेवया नितळ मनान शुद्ध काळजान हें बलिदान भेटोवच्याक आतां आमी आमकांच आयती करया आमची पातकां वळखून घेवन आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पद्वदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गणया उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवडा अपराध ह्या बसोत बगेवन सदां सावकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पद्वेदा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया ससनाच्या आनी काकुळदारा देवा तुज्या पुताक आमी दावादावी मेळोवंक वेता संवसारीक कोरण्यो आमचे वाटेर आडकळ जायना जावच्याक सर्गीचे जाणवायेन आमची मनां उजवाडाय हे परी तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वाटेली आमकां कर हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक बारक प्रवादेच्या पुस्तकांतले वचप
जेरुसलेमात तुझी विलापाची आणि कंतीची वस्त्रा काढ. सदांकाल देवाच्या वैभवाची सोबय नेस. देवाच्या नितीसपणाचो शेलो फांगर, ससनांच्या देवाच्या वैभवाचो मुकुट तुझ्या माथ्यार दवर. कित्याक सगळे पृथ्वेक देव तुझी सोबाई दाखयतलो. नितीवंतपणा वरवीं आनी भक्तीपणा वरवीं महिमा हे नांव देव तुका ससनाक दितलो. ओट जेरुसलेमा, पर्वताचेर उबे राव. उदेतीक दिश्ट लाय आनी तुज्या भुरग्यांक पळय. पवित्र देवाच्या उतरान उदेंती तावणू आनी अस्तम तावणू तांकां एकठांय केल्यात. देवान तांचो उगडास केलो म्हणून ती सगळीं संतोसतात. तुका सोडून ती पांयांनी सोलून गेली. दुस्मनांनी तांकां आमडून व्हेली. पूण आतां देव तांकां रायाल पालकेरांत बसोवन अशे वैभवान तुजेशी परतून हाडटलो. कित्याक इस्रायलान देवाच्या वैभवांत सुरक्षीत चलचे खातीर हर एक उंच पर्वत आनी ससनीक दोंगर समतल करूंक जाय आनी धर्ण सपट करूंक गालकी भरूंक जाय म्हूण देवान आदेश दिला. देवाच्या आदेशाक फालो दिवन रान आनी परमळीत रूख इस्रायलाक सावली दिताली. कित्याक देव आपल्या महिमेच्या उजवाडांत ताचे तावन येता ते काकुलतीन आनी नितीन इस्रायलाक संतोशान सोलून व्हरतलो. देवाचे उतार हे. देवाची उडकार. सर्वेस पोरान आमचे खातीर केल्यात विचित्रां, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेस पोरान आमचे खातीर केल्यात विचित्रां, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. गुलामपणांत असलेल्या आमकां सर्वेस पोरान परत्यान सियोनाक हाडली तेन्ना आमकां ते स्वापांचे दिसले. तेन्ना आमच्या तोंडार खेळटलो हांसो आनी आमच्या वोंटांनी वाळटाली गितां. सर्वेस पोरान आमचे खातीर केल्यात विचित्रां, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. अनुभवार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसल्याच्या सर्वेस पोरान तांचे खातीर केली नात. वय सर्वेस पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यात, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेस पोरान आमचे खातीर केल्यात विचित्रां, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. जशी नेगेबांत उदकाची तोड नव्यान वाळटा, तशी आमच्या गुलामांक परतून पाटी हाड. सर्वेस पोरां रडण्या रुदनांनी ओमता ती, गायन गितांनी करता
पावलोन पिलिपिगारांक बरयल्या पात्रांतले वसप हर एक फावटी तुमचो उगडास करतना तुमचे पासत म्हज्या देवाक हांव हरगां दिता सर म्हज्या मागण्यांनी तुमकां सोमेस्ता पासत संतोशान हांव सदांच मागता कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताची सुवार्ता तुमकां पावली त्या पयल्या दिसा तावन येदोल पर्यांत ती परगड करच्यान म्हजे सांगाता तुमी वावुरल्यात तुमचे ते हे बरें काम सुरू केल्लो देव क्रिस्त जेजू येता तो दीस पर्यान ते संपन्न करीत वेतलो म्हूण म्हजी दृढ पातयेनी जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान हांव तुमकां कितलो लायतो म्हणलें देवूच जाणा तुमचो मोग चड आनी चड वाडो जानवायेन आनी सारके समजणेन तो तुमचे ते बरोवन वमतो जे कितें उत्तम ते तुमचे मन मोडूंक हेंच म्हजें प्रार्थन अशें क्रिस्त येता तो दीस पर्यान तुमी नितल आनी निरपराधी जावंक आसा जय आनी जेजू क्रिस्ताचे कुमकेन देवाची महिमा आनी स्तुती वाडोवच्याक नितीवनपणाच्या पोळांनी तुमी बरोवन येजे हीच म्हजी आशा देवाचे उतार हे देवाचे उडुपकार सर्वस्पुराचे मारो तयार करा ताच्यो वाटो नीट करा सगळे मनशां कुळ देवाचे तारण देखतेले सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तिबेर चक्रवर्तीचे राजवटकेच्या 15व्या वर्सा पोन्स पिलात जुदेयाचो अधिपती जावन आसता हेरोदू गलिलिया प्रांताचो उपाराय आनी ताचो भाव फिलीप इतुरेया आनी त्राकोणीत प्रांताचो उपाराय आनी लिसानिया अबिलिना प्रांताचो उपाराय जावन आसता अन्नास आनी कायफास श्रेष्ठ याजक जावन आशिल्ल्या काळार जाकारीच्या पुताक जुवांक अरण्यांत देवाचें उतर प्राप्त जालें तो योर्दन न्हंय भोंवतीच्या सर्व प्रदेशांनी भोंवन लोकांन मन बदली जय स्नान घे जय आनी पातकाचें बोक्साने जोडी जय म्हणून परगट करूंक लागलो हें इजाइयान आपल्या प्रावाद पुस्तकांत बरयल्ल्या प्रमाणे घडलें अरण्यांत एक थाळो बोब मारता सोम्याक एक वाट तयार करा ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा हर एक फालकें भरतलें दोंगर वा पर्वत तगसून हाडटले वांकडे तिंकडे रस्ते नीट जातले आनी कर्कट्यो वाटो सफाई जातल्यो अशें सगळे मनशाकुळ देवाचें तारण देखतलें देवाचें उतर हें क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आयकल्लें देवाचें उतर आदवेंत काळाच्या दुसऱ्या आयताराचें वाचपां आमी आयकल्लीं आनी हो आदवेंत काळ सोम्याच्या येण्याक तयार करूंक आमी सोमेस्तांक उलो दिता आनी आदवेंत काळाचो दुसरो आयतार आयचो स्नानीक जुवांच्या उतरांनी आमच्या जिवितांत सोमी येवच्या खातीर ताका एक नीट रस्तो तयार करच्याक वांकडें तिकडें आशिल्लें कांटे कुंटे आशिल्लें सगळें सफाई नितळ करूंक आमकां उलो दिता
आनी ह्या रितीर सोमी आमचे थंय येवच्याक ही ताराई करच्याक हो आद्वेंत काळ आनी आयचो आद्वेंत काळचो दुसरो आयतार आम्हा सोमेस्तांक उलो दिता. आनी ह्या संदर्भार आमी सांजुजे वाज पुनशेताची ह्या वर्साची महापरब आमकां येदोळस आमी आयकल्लो तो संदेश मागण्यान एकवटलेलें बाबार्ती कुटाम बांदया म्हणलो संदेश नियाळूंक एक अवकाश करून दिता. मागण्या मुखांत्र आमची कुटुंबां बाबार्ती कुटुंबां जावन आमी सर्वांनी बांदून हाडिसय. ती एक पुरातन सांगणी आमी जायते फावटी आयकले आसतली आनी ती आजून प्रस्तूत जावन आसा. जें कुटाम सांगाता मागता तें सांगाता रावता. आनी हें उतर आज आमी सगळीं वा आमचे पैकी जायतीं धैर्यान सांगूंक शकतलें हांव. आमच्या कुटुंबांनी मागण्या आसल्या वरवीं आमची कुटुंबां ही बाबार्ती कुटुंबां जाल्ले वरवीं आमच्या कुटुंबां एकवटीत आसलीं म्हणून. पूण आयच्या आधुनीक काळार आमच्या कुटुंबाक विविध तरांची आनवरां येवंक धरलीं म्हणलें तेंय आमी वळखून घेता. आनी देखून ह्या वर्साची महापरब एक सत्राय कशी आमकां दिता आमची कुटुंबां एकवटीत सांबाळच्याक आजचें एक बळादीक हातेर पवित्र सभेन दिवचें, जेजून दिवचें मागण्याच्या हातेर आनी त्या मुखांत्र बाबार्ती कुटुंबां बांदून हाडूंक आमकां एक उलो. एक काळार मागण्याक कुटुंबांत कितलें म्हत्व आसलें म्हणून आमी जायतीं जाणां सांगूंक शकतलें हांव. मागण्या शिवाय जेवंक नातलें. मागणें जाल्या उपरांतूच आमकां जेवंक वचतलें. सांज जाताना क्रिस्तांव कुटुंबांनी भक्तीक कांतारां आयकतालीं, मोरयेचीं गितां आयकतालीं आनी अशें त्या कुटुंबांनी बाबार्थ जिवो आसलो आनी ती कुटुंबां एकवटीत आसलीं म्हणलें आमकां तातूंत पळोवंक मेळटा. ह्या वर्सा आमी नियाळच्या त्या विशयांत मागण्यान एकवटलेलीं बाबार्ती कुटुंबां बांदया म्हणटा आसतना तातूंत मागणें आसा, तातूंत बाबार्थ आसा, तातूंत एकवट आसा, तातूंत कुटाम आसा आनी असलीं कुटुंबां आमी बांदून हाडी जाय म्हणून आमकां उलो दिल्लो आसा. हांगासर हांव भगवन मदर तेरेजान सांगलें एक उतर हांव उल्लेख करूंक खुशी व्हरतां. भगवन मदर तेरेजान अशें सांगलें आसा, मौनपणाचो फळ मागणें, मागण्याचो फळ बाबार्थ, बाबार्थाचो फळ मोग, मोगाचो फळ सेवा आनी सेवेचो फळ शांती. मौनपण, मागणें, बाबार्थ, मोग, सेवा आनी शांती. थोड्यांनी आमकां सांगलें आसा आमच्या घरा जायतें आसा फादर, खावंक जेवंक कांयच उणें ना. घरांत आधुनीक सवलत्यो कांय उणें नात. गरीब बरें आसा, सगळें बरें आसा. पूण मोतीकच समाधान ना जाल्यार तें सगळें आसून कितें फायदो घे म्हणून. भगवन मदर तेरेजान सांगल्या त्या उतरांत आख्रेक येता समाधान, शांती सुरू जाता मौनपणांतावन, आत्मीक आंतरीक मौनपणांतावन मागणें, मागण्यातावन बाबार्थ, बाबार्थांतावन मोग, सेवा आनी आख्रेक शांती समाधान. आमकां हर एकल्याक तेंच गरज आसा. सगळें आसून हें सगळें ना जाल्यार आमच्या काळजा मनाक समाधाना, शांती ना. देखून जेजून आपल्या 22-70 जाणांक मिसामाक धाडटाना ताणें एक सांगलें उतर कितें म्हळ्यार तुमी खंयच्याय घरा रिकताना पयलें तांकां अशें नामान करा समाधान ह्या घरांत. जर समाधान आसतलो मनीस त्या घरा आसा जाल्यार तुमचें समाधान तांचें थंय रावतलें, नातर तुमचें समाधान तुमकांच फाटी येतलें. आमच्या थोड्या घरांनी समाधान ना. कित्याक? थंयसर सेवा ना, थंयसर मोग ना, थंयसर बाबार्थ ना आनी आख्रेक थंयसर मागणें ना. केदाळ आमच्या घरांनी मागणें ना गी तवळ कुटुंबांत फितीसपणां वाडटात. वायट संवयो, दुबाव, लढाई, नासमजणी आनी असले जायते हेर वायट आमच्या कुटुंबांत भितर सरता. कुटामच एका रितीर येमकोण जाता. जेजू लागीं वा जेजूच्या सिसा लागीं एक फावटी एका बापायन आपल्या भुरग्याक हाडिल्लें, ताका देंवसार लागला म्हणून. आनी सिसांनी प्रयत्न केले तसो देंवसार धांवडोवंक जाता गे म्हणून, तांचे वरी जालो ना. आनी उपरांत जेजून ताका देंवसाराच्या बांदपासांतली सुटका दिली. आनी उपरांत सीस जेजू लागीं विचारतात आमचे वरवीं कित्या खातीर तो देंवसार सोडूंक जालो ना. आनी जेजू तांकां जाप दिता, असल्या कास्तोसो देंवसार सोडोवंक प्राजीत आनी मागण्या शिवाय दुसरी वाट ना. प्राजीत आनी मागण्या शिवाय दुसरी वाट ना. आमच्या कुटुंबांनी वायट संवयांचो,
दुबाव असो मानास्ताप असो ना समजण असो पितीसपण असो देवसार जर भितर सरला आनी ह्या देवसाराक आमी भायर घाली जाय आमच्या कुटुंबांत आमी मागणें बळादीक करीत जाय आज कुटुंबांत समस्यांतली कोण आसा हर एका कुटुंबांत एक न्हय तर आनी एक समस्या दुबळीकाय आसा काम नासतना बेकार आसचें आसात पिडाशिडा आसा आनी हेर जायते समस्यांनी आमी बंदडेंत पडल्या दर्याच्या वादळा परी नाना तरेचे समस्ये आमच्या कुटुंबाक मारून आसात पूण तितले मात्र न्ही समाधानाची एक संगत आसा कितें म्हळ्यार इतले सगळे समस्या आसूनी जायतीं बरीं कुटुंबां आसात बाबार्थान सगळे कश्ट सोसून धैर्यान फुड करून जियेवचीं कुटुंबांय जायतीं आसात आनी कित्या खातीर की म्हळ्यार त्या कुटुंबांत बाबार्थ आसा त्या कुटुंबांत मोग आसा त्या कुटुंबांत सेवा आसा आनी आखरेक त्या कुटुंबांत मागणें आसा आनी केदाळ मागणें आसा तवळ आमची कुटुंबां बाबार्थी कुटुंबां जातात आमच्या कुटुंबांनी आमच्या कुटुंब एकवटीत जाता मागणें आमच्या जिवितांत महत्वाचें म्हणलें जेजून मागण्या विशयां सांगली शिकोवन आयकतना आमकां कळटा जेजून जायत्या संदर्भांनी मागण्या विशयांत आमी कशें मागचे आमी मागले वरवीं कितें जाता तें सगळें सांगलां तें सगळें सांगूंक आतां उल्लेख करूंक या उडास करूंक आतां तितलो वेळ आसना पवित्र पुस्तकांत आमकां तें मेळटा ताणें जावन मागणें केलीं दृश्टांतांय पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटात आनी सिसांनी जेजून केल्लीं सगळीं महत्कार्यां पळयल्लीं जेजून पिडा गूण केली देवसाराक धांवडायलें जेजून 5000 लोकांक 5 उंड्यांनी दादोशी वाडलें जेजून वारें वादळ थंड केलें जेजून देवसार धांवडायलें जेजून मेल्ल्यांक सयत जीव केलें आनी हें सगळें सिसांनी पळयलें पूण केदाळच जेजूच्या सिसांनी जेजू कडेन सांगलें ना स्वामी आमकांय पिडा शिडा गूण करूंक शिकय आमकांय देवसार धांवडावंक शिकय आमकांय वारें वादळ थंड करूंक शिकय आमकांय मेल्ल्यांक जीव करूंक शिकय आमकांय दादोशी जेवण वाडूंक शिकय तें केदाळच तांणी मागलें ना सिसांनी जेजून मागलें पळयल्लें पूण सिसांनी मागलें स्वामी आमकांय मागोवंक शिकय आमकांय मागोवंक शिकय तितलेंय तें अत्रेगान बरयल्लें जेजून मागणें केल्ले प्रमाणे आमी मागणें करच्या खातीर आनी कसाळेक व्हरतें मागणें ताणें केलें सोम्या आमकांय मागोवंक शिकय आमी तें मागणें आमचें करीत जाय असली थाड आनी वोड आमकांय आसा आनी आसा जे मागण्याची US कॅथलीक म्हणल्यार एका मॅगझिनान अमेरिकाचें मॅगझीन तांणी एक कातोलिका मध्ये एक समीक्षा केली एक सर्वे केले खंय आयल्या वारच्या वर्सांनी आनी समीक्षाचे विशय कांय म्हळ्यार कातोलीक क्रिस्तांवांक या क्रिस्तांवांक आयताराचे शर्मावा वेळा तांणी पसंद करचो विशय खंयचो चड पसंद करचो जायत्यांनी ताका जापी धाडल्यो आनी ह्या जापी पैकी 30 जाणांनी सांगलें आयताराच्या शर्मावा वेळा आमी आयकूंक आशेता मागण्या विशयान म्हणजे मागण्याची रूस मागण्याची वडणी हर एका व्यक्ती थंय आसा म्हणलें तातूंत आमकां कळटा येवचें वर्स 2025 जुबलेवाचें वर्स म्हणलें येदोळूस आमी परगट केलां आनी ताका तयाराय जावन हें वर्स मागण्याचें वर्स म्हणून फाबसाहेबान परगट केल्लें आमी तें आचरण करनच आसा आनी हें वर्स मागण्याचें वर्स फाबसाहेबान ह्या वर्साचे जानेवारीच्या 21 तारखेर सुरवात केलें आनी हें सुरवात करता आसतना पापा फ्रांसीस म्हणा लागलो जुबलेवाचें घडीत खरेपणी जियेवंक तयाराय करच्याक आमचें मागणें आनिकी गुंडायेचें करया हें वर्स आमच्या खासगी जिवितांत पवित्र सभेच्या आनी संवसाराच्या जिवितांत मागण्याची गरज आनी ताचें वर्तेपण परत सोदून काडूंक समर्पीत करया म्हणालो मुंदरून तो म्हणटा हें वर्स मागण्याच्या संगीताची लारां वाडोवचें सिम्फनी ऑफ प्रेयर वर्स जावंक जाय म्हण आपली आशा पापसाहेब उसारता आमच्या कुटुंबांनी आमी मागण्याची गरज समजून कार्याक दिवची गरज आसा देखून पापसाहेब 3 संगती मागण्या विशयांत उल्लेख करता आमकां जर आमी कशें मागचें आमकां कळना म्हूण सांगता जाल्यार तो म्हणटा पयली संगत निरंतर देवाच्या हाजिरेंत रावा निरंतर हाजिरेंत रावा एक दृश्टांत दिवचें जाल्यार घरा आवय आनी ल्हान भुरगीं आसा आवय तिचें काम करनासा भुरगीं कांय खेळोन घरांत भोंवून तेणें आसा पूण त्या आवयक तिचें गामान खंय आसा ती हांगा काम करता जाल्यार भुरग्याचो आवाज खंय आसा भुरगें खंय गेलें भायर गेलें गी
लागसार काही अवघड करचें असले बायेन कितें आसा की तें तिच्या मनांत आसा, भुरग्याचो आवाज खंय आयकता गे म्हणून. तशेंच भुरग्यां की तें सुटसुटायेन तेणें भोंवूनच आसा, कित्याक भुरग्याच्या मोतींत आसा हांव सुरक्षीत आसा, कित्याक म्हजी आवय आसा, म्हजी लागीं आवय आसा. देवाच्या हाजरेंत आसून मागणें करचें म्हळ्यार तें. मागणें म्हळ्यार फकत आमी दिमी घालून आल्तारी मुखार रावचें मात्र न्ही, बगार सदांच देवाच्या हाजरेंत तुमी रावा. दुसरें पापसाहेब म्हणटा बागेवून जिविताक मागण्याचो राज रस्तो वापरा. आमची कुटुंबां बागेवून करीत जाय. आनी ताका असो राज रस्तो म्हणजे नॅशनल हायवे म्हणटा आमी, रुंदायेचो रस्तो विधान वाट जावन आसा मागणें. मागण्या मुखांत्र आमची कुटुंबां बागेवून करूंक जातात. आनी तिसरें सर्व संगतींनी देवाक अर्गां दिया. अर्गां दिवचें तें एक बळादीक मागणें आमी भेटयत जाय देवान केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर. देवान आमकां दिल्ल्या सर कृपे देण्या पासून सदांच आमी उपकारी मनाचे जायत जाय. आनीकय जर आमकां मागणें कशें करचें म्हूण कळना जाल्यार सांब पावल जाप दिता. सांब पावलो रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत तो म्हणटा आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. आमकां मागीर मागणें करूंक कळना जाल्यार आमचे पासत पवित्र आत्मा आमचे खातीर आदार दिता. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना. तें आत्मोस आमचे खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता म्हणटा. तर पवित्र आत्म्याचेय बळादीक आदार आमकां आसा. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांब पावलो फिलिपिकारांक थंय देवान सुरू केल्लें बरें काम पोंताक पावोवच्याक आपूण मागणें करता म्हणटा तो. आनी ह्या मुखांत्र तुमचें तें जें कितें बरें काम सुरू केलां देवान तें पोंताक पावय जाय. जें कितें देवान आमच्या कुटुंबांत रुता करूंक आशा दाखयल्या तें आमी पोंताक पावय जाय. आनी देखून आमी मागणें करीत जाय. देवाच्याच स्वरुपायेचो सारक्या स्वरूपासून देवान एक कुटुंब घडलें. एका कुटुंबांत आमकां जल्माशें केलें, कुटुंबांत आमी वाडाशें केलें, कुटुंबांत आमी भावार्थ जियेचें केलें. आनी देखून तें देवान सुरू केल्लें आमच्या कुटुंबांतलें काम तें पोंताक पावत जाय, संपूर्ण जाय जाय. तर आमी मागा जाय, आमच्याच कुटुंबा पासून मागा जाय. आनी आमी जाणाव आमी हर एकलीं आमच्या कुटुंबा पासून मागता. आनी आज जाल्यार कुटुंबा समेत आमी जायतीं जाणां हांगासर आयिल्लीं आसा, ह्या दिसांनी आयिल्लीं आसा. आनी आमच्या कुटुंबा पासून आमी निरंतरी मागता. आमच्या कुटुंबाचो शेवट तोच देवान सुरू केल्लें तें काम संपूर्णयेक पावोवचें. आनी ती सुरबा मागण्याची आमच्या कुटुंबांनी आसल्या वेळार आमची कुटुंबां भावार्थी जातलीं, आमची कुटुंबां एकवटी जातलीं. तोवळ मदर तेरेझान सांगलें उतर आमच्या कुटुंबांत तें दिसून येतलें. म्हणजे मागण्याचो मौनपणाचो फळ मागणें, मागण्याचो फळ भावार्थ, भावार्थाचो फळ मोग, मोगाचो फळ सेवा आनी सेवेचो फळ शांती समाधान. आनी अखेरेक आमी आशेवचें जेवंक हांव कितलें आसल्यार, घरांनी कितल्यो सवलत्यो आधुनीक सवलत्यो आसल्यार, व्हडलें मजबूत घर आसल्यार, कितलें आस्तबदीक आसल्यार जर शांती समाधान ना सगळें व्यर्थ जाता. आनी तें आमी आपणाय जाय. आनी ह्या खातीरच जुजेवास गांवान गांव गेलो, आमच्याय गांवाक पावलो, ह्या थळाके पावलो. कुटुंबां बरीं करच्याक, मागणें रुतां करच्याक ताच्या हातांत कुरीस घेवनूच आयलो, तोंडांत देवाचें उतर घेवन आयलो. आनी त्या मुखांत्र भावार्थ घट करूंक, कुटुंबां बांदून हाडूंक आनी ताच्या मजतीन आमची कुटुंबां बरें करूंक आयच्या मिसाच्या वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया. आनी मोगाच्या भावा भयणीनो, आखेर करच्या पयलें कोलोसेकारांक सांब पावलां बरयल्ल्या उतरांत पत्रांतलीं थोडीं उतरां उल्लेख करूंक हांव कशें व्हरतां. जाता जाल्यार तवळ तवळ तुमी तुमच्या कुटुंबांत वाचा. कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र तिसरो अध्याय 12 तावन 21 वळ पर्यंत. तें अशें म्हणटा, देवान विसून काडलेलीं तुमी, आमी विसून काडलेलीं एक बरें कुटुंब रुता करच्याक, पवित्र आनी ताका मोगाचीं, देखून खनवळायेचें, दयाळायेचें, दिनपणाचें, मोवळायेचें आनी सोंसणिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेका सोंसून व्हरा. कुटुंबांत सेवा मोग म्हळ्यार तो एकामेका सोंसून व्हरा. आनी एकामेका दुरसो कारण आसा जाल्यार एकामेका बक्षिया. संपूर्ण कोण दिनान. तुजो पती, तुजी पतीण, तुजीं भुरगीं, तुजी आवय बापूय, तुज्या कुटुंबाचे सांदे संपूर्ण न्हय. एकामेका दुरसो कारण आसा जाल्यार एकामेकाक बक्षिया. तुमी दिता तें बोगसाणें सोमयानच तुमकां दिलां त्या बोगसाण्या बरी साव. पूण ह्या सर्व शगुणा प्रास तुमचें तें आसूंक जाय मोग. मोग हे शगुण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता.
क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एका कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानान तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. त्या शिवाय उपकारी मोनाचे तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. खरें जाणवायेन एकामेका शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मी काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत आवून देवाक अर्गां दिया. उतरान जावं करण्यान जावं जें कितें तुमी करतात तें सक्कड सोम्या जेजूचें नांवी करा. ताचे मरिफात देवाक अर्गां दिया. आनी ह्या सांपावलां कोलोसेकारांक 3ऱ्या अध्यायांत बरयलीं तीं उतरां पापसाहेबान ते 3 संगती सांगले. सदांच देवाच्या हाजेरेंत रावा आनी भगेवंत जिविताक मागण्याचो राज रस्तो वापरा. सदांच देवाक अर्गां दिया म्हणल्यो संगती हातूंय आटापण आसात. हें केल्ल्या वेळा मोगाच्या भाव भयणीनो आमची कुटुंबां आमी पवित्र करतल्या. आमची कुटुंबां बावर्ती करतल्या. आमची कुटुंबां मागण्याचीं घरां करतल्या. आनी अखरेक आमकां हरी एकल्याक शांती समाधान आमकां मेळटलें. उबी रावून आमच्या बाबार्थाची उसारणी आमी करया. सतमंता देवाक सरपदवदारा बापाक सर्गा आनी प्रितुमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भी सांबावलो. अवकार मरियेतांव जल्मालो. पोन्स पिलाताकाल ताणें को सोंसले. ताका कुर्सा जोडलो. तो मेलो आनी ताका निके पेलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. 3ऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो. सर्गार सोडलो. सरपदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला आनी मेल्ल्यांची मनसुबे करूंक येतालो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता भोगसाणें कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत आमेन. मोगाच्या भावा भयणीनो जायते इरादे घेवन ह्या पुंतळाक आमी आयल्या. प्रमुख इरादो देवाक अर्गां दिवंकी आमी आयल्या. देवान केल्ल्या सर बरेपणाक अर्गां दिता आसतना आमच्या जिवितांत आमकां गरजेचो आदार भावार्थांच्या प्रार्थना मुखांतर आतां आमी मागून घेवया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या आमचो पापसाहेब बिस्प आनी सर्व धार्मीक भाव भयणींनी भावार्थान आनी माया मोगान जियोवन तांचे आदीन दिल्ल्या सर्व कुटुंबाक मागण्याच्या स्पिरितान वाडोवंक प्रेरण दिशे तुजी कृपा लबय म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांक आनी परजेक तुज्या हातांत समर्पण दिता हांव. आमच्या देशान शांती समाधानाचे वातावरण आसाशें कर. झुजाच्या वातावरणांत आशिल्ल्या राष्ट्रांत समाधान स्थापीत कर. जबाबदारी आशिल्ल्या सोमेस्त मुखेल्यांनी कुटुंबाच्या समस्या परिहार लाभोवंक वावरीशे कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांत आनी समाजांत आशिल्ल्या सर्व पिडेस्तांक आनी असहायक परिस्थितींत आशिल्ल्या भावा भयणींक तुका समर्पिता हांव. आमच्या मागण्याच्या बळान आनी तांच्या भावार्थान तांकां बरी भलायकी दी आनी तांकां मनशापणाचो सांगत आमचे तावन लाभासो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त भुरग्यांनी आनी युवाजनांनी देवसराच्या दुश्ट शक्तीक पाठ करून तुजे उतर दिसपडते वाचूंक नियाळूंक जियोवंक कृपा दी. तुजी खुशी वयतर आमच्या कुटुंबांत एकल्याकपणी तुज्या सेवेक आपय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या फेस्ताक कुमक केल्ल्या सर दानीक तशेंच वर्सभर ह्या पूर्ण शेतांत सेवा दिवच्या आनी कुमक करच्या सर बऱ्या मनाच्या लोकांक हजारो वांट्यांनी प्रतिफळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या ह्या मेजा बोवारी जमलेल्या आमा सर्वांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखयलेले वाटेन जियोवंक आनी मागण्याच्या स्पिरितान भरलेली कुटुंबां बांदून हाडूंक तुजी कृपा दी. आमच्या कुटुंबांत आमी सदांच तुज्या उतराच्या आदारार जियोवंक तुजी मजत लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. गडीभर मौनपणी आमच्या खासगी गरजां खातीर आमी मागया. ह्या संदर्भी ह्या महापर्बेच्या संदर्भार आमकां सगळ्या भक्तिकांक बरें करून सुदारशिल्ल्या रुचीक वन जेवण तयार करून वाडल्ल्या आनी हेर रितीन सेवा दिल्ल्या सर्व स्वयंसेवकांचो आनी हर एकल्या ती प्रत्येक तरांनी मागया.
बघ्या जुजे वाजाची मजत तांचेरी आसोनी म्हण मागया हेर सर आमच्यो खासगी गरजो आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो आमचे कुटामस देवाक समर्पण दिवन आमी मागया. सर्गींच्या भोवमगाळ बापा बघ्या जुजे वाजा मारिफात तुजी सर्गींची आशिर्वादां तूं आमचेर वत्ताय. सर देण्या बसत आमी तुका अर्गां दिता आसतना चडीत गरजो आतां आमी तुजे मुखार दवरल्यात. आमच्या जिवितांत हे सर गरजो तूं आमकां लाभय. आमची कुटुंबां बाबार्थाचीं कुटुंबां मागण्याचीं कुटुंबां एकवटीत कुटुंबां जावन रुपयत करूंक तुजो आदार आमकां लाभय. ही सर आमची मागणी बापा आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बेटोनी गीत जावन घेवया. ओपूण तूं गे बापा 508 गीत संक 8. भावा बहिणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात. दयाळ बापा खालत्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यार हे भेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्गर्जांनी खाकुलतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें योजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आमी आतां शेतांव तें तुवें बसायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात, फातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावार्ताचो गुट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे प्रितुमीचेर विस्तारिल्ले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगदे नंतर येयल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमल्ल्या सर भक्तिकांक आनी हें भक्तीपण पळोवन आसच्या घरांनी आसच्या सर पिडेस्तांक बरेपण आशेतल्यांक ची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मरये देवाचे माये संगती सांजुजे तिचो पती भगवंत धर्मदूत भगवंत जुजेवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. कंतार आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मौनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. So these for the
सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोबस काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सटवंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशानात रेखतेनाक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो मोगासो आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाबल्ली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली आतां पवित्र कुमगार सेवचो वेळ नंबी हरलेल्या जाग्यांनी मणिहारी तुमकां कुमगार वांटतले तुमकां खंयसर लागीं जाता थंयसर कुमगार घेया भक्तीपणान कुमगार स्विकार करचो आनी कुमगार घेतना व्हडल्यान आमेन म्हणून जाप दिया हातूंत आमकां फरक करूंक कळटा कोण भावार्थी आमच्या मदें नांत म्हणून ಈಗ ಪರಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಇತರರು ತಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು Now this is the time for receiving Holy Communion. Holy Communion is a sacrament for the Catholic faithful. Therefore non-Christians are requested not to come forward to receive this communion. 512 गीत संक 17 पेज नंबर 12 सर्गींच्या कुवारा सर्गीच्या कुवारा मोगाच्या संधीरा
जेजू आमच्या काळजांत आयला ताका मनपूर्वकी उपकार बावडया. शब्द मनीस जाल्ले ताचे उतर ताणें आमकां दिलें. एवकरिस्ताच्या रुपार आपणाकच मोडून ताणें ताचें मांस आनी रगत आमकां दिलें. ताका आमी घेतलां देखून आतां ताका अर्गां दिवया. हाच्या की वर्तें कसलें देणें आमी मागी येता. सगळीं काळजां तावन जेजूक अर्गां दियात आनी चड करून जिनी बोर ताणें आमकां फावो केल्ल्या सर उपकारां खातीर. हांव थोडे उले सांगता. आमचो जबाब जावं दी अर्गां आनी होगळाप तुका सुमिया जेजू. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयच्या दिसा तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर. ह्या काळार तुज्या येणयाक आमी तयार करूंक आमकां हो अवकाश लाभल्या खातीर. पवित्र बलिदाना वेळी परत्यान एक पावटी तुजें उतर तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर. तुज्या उतरा वरवीं आनी शर्मा वरवीं आमच्या मोतींतलो अंधकार पयस करूंक आमकां आदार दिल्ल्या खातीर. आमकां दैवीक जानवायन आनी कुरपेन ह्या घडये भरल्ल्या खातीर. आमचो भावार्थ घट आनी थीर केल्ल्या खातीर. तुज्या मासा रक्तान आमकां पोशीत केल्ल्या खातीर. आमकां बरी भलायकी मोतीचें शांती समाधान तुवें दिल्ल्या खातीर. तुजी काकूळट आनी दया सांजू जेवासाच्या विनवणेन आमकां ह्या घडये मेळिल्ल्या खातीर. मागण्यांत थीर जाल्ले कुटुंब आमकां ओदकसून दिल्ल्या खातीर. हर एक घडये चड करून आमच्या कश्टा विघ्ना अणवारांनी तुका उलो मारूंक आमकां धैर्य दिल्ल्या खातीर. काळजांत हांव जेजूक अर्गां दिवया. ख्रिस्त प्रसादाच्या उपरांतल्या मागण्या खातीर सगळीं उबी रावा. हे मागणें जातेच पिडेस्तां खातीर मागणें आनी तांचे वयर आशिर्वाद. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोशणाक तुवें दिलां त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्याक लबदूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. संभ्रमीक आशिर्वाद जोडूंक तुमच्यो तोगल्यो बागोवया. सर पदवेदार देव दयाळायेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतले निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावार्थान बरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमचीं कुटुंबां बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमचीं पावलां सांबाळून बापाचे खुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्माचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे समय सदां आसूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पिडेस्तां बसोत आमी आतां मागया.
सम्याचे नामी आमचो आदार सम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी गोप तुजे सरशी पावोनी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं सर्व दयाळेन आनी मोगान भरलेल्या देवा आमच्या बापा तुजी गूण करचे सकत पिडेस्त कुडीक लाभोवन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय ह्या तुज्या सर्व भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक जावन विविध पिड्यांनी कश्टांतल्यांचेर तुजे दयाल दिश्ट घाल तांचे मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर तुज्या भक्ता सांजुजे वाजाचे मजतेन तांकां कुडी आत्म्याची परती भलायकी लाभय अशें हांगा तांणी तुज्या सांगातपणान जोडलेलो दैवीक अनुभव सासनाचें जिवी जोडूंक तांकां आदार जावं हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी देखन बसात. ह्या फेस्ताच्या मिसाचे प्रधान याजक जावन हें दबाजीक बलिदान आमचे खातीर भेटयिल्ल्या आनी अर्थभरीत प्रसंग दिवन आमकां नवो हुरूप दिल्ल्या आमच्या कुडयाळ दिएसीचे विकार जनरल मनादीक बाप मॅक्सिम नोरोना हांकां आमच्या श्रायनाचे रॅक्टर आतां फुलांचो तुरो दिवन तांचो उपकार बावडटात. त्याच घडये जायत्यांनी तुमी दुडवा सहाय आनी हेर नमुन्याचो आदार दिल्लो आसा. आतां तुमची नांवां उलो करता आसतना ही मानाची वात तुमकां दितले. दयेकन देखून मानाच्यो वाती आमी वांटतल्यो. देखून तुमचे लागीं एक विनंती येदोळ पर्यंत तुमी स्वस्तिकायेन आसात आनी माने गीत जाल्या उपरांतूच आमी सगळ्यांनी वेचे आमकां जेवणाची विलेवरी केल्ली आसा. देखून सगळ्यांनी समाधानीन बसचें. नवीन जॅनेट मोंतेरो लुड्स वॉर्ड 50,000 रुपये. लिशोन सावेल डिसोजा पांडेकट्टा 5,000 रुपये. प्रिया रॉयल रोड्रिगस पांडेकट्टा 5,000 रुपये. रीटा अंद्रादे कलवाडी 1,000 रुपये. अश्विन डिसोजा पांडेकट्टा 1,000 रुपये. डेरिक डिसोजा अम्मेंबळ 1,000 रुपये. रवी गट्टी कणंतूर कुटताचे 1,000 रुपये. नॉर्बर्ट वेगस एन कुटा मुडंकप 3,000 रुपये. नॉर्बर्ट लोबो एन कुटा मोगरनाड 1,000 रुपये. प्रविता सिल्वेस्टर डिसोजा लुड्स वॉर्ड 500 रुपये. मायकल रेबेलो अम्मेंबळ 500 रुपये. जोसी लोबो फजीर 500 रुपये. रॉबर्ट मोनिका डिसोजा बसरूर 1,000 रुपये. रिया डिसोजा अम्मेंबळ 500 रुपये. संध्या प्रकाश डिसोजा वरकाडी 500 रुपये. बेबी जॉन्ना पर्ल डिसोजा मोडंकप 1,000 रुपये. बेबी एलोरा डिसोजा मोडंकप 1,000 रुपये. सविता डिसोजा मोगरनाड 250. प्रशांत सविता डिसोजा पांडेकट्टा 500. जेनिशा प्रिया डिसोजा पाणीर 1,000 रुपये. फिलिप मोंतेरो बळाम 300 रुपये. रॉबर्ट वेगस पाणीर 500 रुपये. श्वेता डिसोजा पांडेकट्टा 500 रुपये. जुजे वसस्व भक्तीक दुबईता 1,100 रुपये. अग्निस डिसोजा वरकाडी 1,500. ओजवल टेल्लीस पाणीर 2,000. राजेंद्र चेळूर 250. मर्सिन लोबो फजीर 1,000. थॉमस डिसोजा वरकाडी 500. जॉन वेगस अम्मेंबळ 2,000. रोशन डिसोजा सुरतकल 500. प्रदीप डिसोजा मियापदव 1,000. तशेंच ह्या 3 दिसांतावन कार्यनिर्वहन करून भक्तिकांक आदर जाल्ल्या मानेस्त लॅन्सी मास्टर अम्मेंबळ, फेलिक्स मास्टर अम्मेंबळ आनी जेवणस आमच्या फिरगजीच्या जेवण समिती संगी वावुरच्या फजीर फिरगजीच्या मानेस्त जोकीम डिसोजा धर्मतोटा तांणी हांगासर आसल्यार तांणी मुखार येवचें आनी तांचे मानाचे वत घेजे म्हूण हांव विनंती करतां. मुडिपू फिरगजगारांक एक कळोवणी. आयच्या संभ्रमीक मिसा उपरांत फेस्ताक उबारलो फेस्ताचो संभ्रमाचो बावटो देवोंक आसतलो. पूण तळाच्या समितीच्या सहसांद्यांनी तशेंच सर फिरगजगारांनी तशेंच सर भक्तिकांनी पूण तळाच्या मुखल्या कुशीन जमो जावचें. फाल्यां पूण तळाचें नितळ्याचें काम आसतलें. सर फिरगजगारांनी सकाळीं ह्या वावराक हजर जावंक उलोव. दनपारा उपरांत येदोळचो निर्णय केल्ल्या परी पूण तळाच्या मार्गा गेल्ली बंटीक स्कर्ट्सो वावर वड्यावर आसतलो. वड्या 1-2 गरजेच्यो कळोवण्यो तुमच्या हातांनी कंतारांच्यो करतल्यो आसात त्यो जाय तर आयच्या संभ्रमणे वरवीं
फेस्ताचो दबो जो सोंपता तुमकां जाय जाल्यार करतल्यो तुमी घरांनी व्हरी येता. सांजुजे वास बापाच्या जपांच्या जाग्या लागसार ताची रेलीक आसा. तुमी कोणी आज नवी आयिल्ली आसात जाल्यार तुमचो माट बागोवन तुमी वेसो. थंय वाती पेटोवंक तुमकां अवकाश आसा. वर्सां मध्ये उगडास दवरया. हर एका शुक्रारा 10 वरांचेर तेर्स आनी कुमसारा 10:30 वरांचेर आराधन मीस आनी नोवेन हर एका शुक्रारांनी आसा. उपरांत यात्रिकांक जेवणाची विलेवरी हांगा आसा. देखून जाय ती तुमी येवंक प्रयत्न करात. भायर पुणशेताचे मंगळ ज्योतीचे स्टॉल आसा. थंयसर धार्मीक वस्तू तशेंच क्रिस्मसाक लक्ती जाल्ल्यो संगती आसात. तुमी मोलाक घेवं येतात. ताचे सांगता जेजूची सुवार्ता करतले की वर्गणी बांदी येता. आतां 2 संगती आसात. एक जेवणाचेर आशिर्वाद आमचे विगार जेराल मागतले. ताच्या उपरांत निमाणें गीत जातेच बावटो देवूं रीत आसा. तो बावटो उबारन फेस्ताक अधिकृत चालन दिल्ले. आतां फेस्त संपोवंक तो बावटो देवूंक आसा. देखून जाता तितल्यांनी बावटो देवूंच्या ह्या रितींत भाग घे जय म्हूण आमी विनंती करता. देखून उबी रावया. जेवणाचेर आशिर्वाद. मोगाच्या भावा भयणीनो आशिर्वाद घालच्या पयलें म्हटव्यान 2 उतरां उसारूंक हांव कशी व्हरतां. ह्या वर्साची महापरब संपली. मागण्याची कुटुंबां भावार्थाची कुटुंबां बांदून हाडूंक आमकां उलो मेळ्ळा. हो उलो आमी पाळूंक प्रयत्न करचे. ह्या संदर्भार ही महापरब यशस्वी रितीन पंथाक पावोवंक कारण जाल्ल्या मुडी फिरगजेचो विकार आनी ह्या पुणशेताचो रेक्टर डिरेक्टर ताका ताचे मनादी बाप आसिसी रेबेल्लो ताच्या समेत वावरकरचो मनादी बाप संतोष फिरगज गोळी परिशद ह्या पुणशेताची समिती सर वॉलेंटियर आनी विविध रितीनी सेवा दिल्ल्या हर एकल्यांक हांव DSC तर्फेन अभिनंदन पाठयतां. हें पुणशेत क्लॅप करूंक धरले. क्लॅप करा तांकां. हें पुणशेत DSCचें अधिकृत पुणशेत आनी हांची जबाबदारी सगळी हांगाचे याजक विगार याजक धार्मीक आनी फिरगेचो लोक घेता. आनी ह्या 3 दिसांनी 3 दिसाच्या पयलें मस्त तयाराय मांडवळ तांणी केल्या. ह्या 3 दिसांनी हांगा येवच्या कोणाकच कितेंच कश्ट जायनातले सगळी मांडवळ अपुरबायेन केल्या. तुमीच ती बघून आसात. आनी आज हांव येता आसतना पळयतलो थंय पयल्या मिसा उपरांत जेवतेलीं आसली. म्हाका एक उडास आयलो. भौशा जेजून 5000 लोकांक वाडटा आसतना तसलेंच एक चित्रण आशिल्लें कोणना. थोडीं उबें रावून थोडीं बसून थोडीं एकामेका उलोवन तांची बूक थांबयतलीं. जेवण विशेश आसचें ना. सादें आसूंक पुरो पूण मोगान तयार केल्लें तें जेवण तें कितलें सादें जाल्यार तें रुचीक जाता. आनी असलो एक वातावरण थंयसर रुपीत जाल्लें. ह्या पवित्र थळार येवन सगळ्यांनी जेवून वचाचें दादोशी जायचे म्हणल्यार एका व्हडा त्रेगान हांगासर ह्या पुणशेताची समिती स्वयंसेवक आनी फिरगजकारां वावर करना आसा तांकां सगळ्यांक हांव अभिनंदन पाठयतां. मुखल्या वर्सा फेस्ताक ह्या वर्सा मदें ह्या पुणशेताळाची भेटकारां भगवान जुजेबाजाची आशिर्वादां ताची विनंती मागून घेया म्हूण सांगून हांव ह्या सगळ्या समितींक कारण जाल्यार समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा भगवंत जुजेबाजाच्या पुंताळार तुवें आमकां हाडलाय आनी आमकां आमचे आत्मीक बूक आनी तान थांबोवच्याक ह्या पवित्र वक्रिस्तांत आमी येदोळूस वांटो घेतला. आनी आतां आमच्या कुडीची बूक थांबोवच्याक हांगासर तयार केल्लें तें जेवण आमी जेवंक फुडें वेता. ह्या जेवणाक जायत्यांनी दान दिलां कुमक केल्या. जायत्यांनी जेवण तयार करूंक वावर केला आनी जेवणाची सगळी मांडावळ करूंक स्वयंसेवक आनी हेरांनी मेहनत काडल्या. तांच्या सगळ्यांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. तांच्या कुटुंबाचेर तुजें बेसांव घाल म्हण आमी तुजे लागीं मागता. आनी हांगासर येवन ह्या पुंताळार जायत्या जाणांनी भक्तिकांनी ही जेवणाची रूस साकल्या बूक थांबोवन गेल्यान आनी आमी आतां जेवणाक वता आसतना आमचेरय तुजें आशिर्वाद घाल. आमचे आत्मीक तान आनी बूक तुज्या वकारिस्तांत तुज्या उतरांत तूं बागयताय. आमची पोटाची बूक आमचो दिसभर ग्रास दिवन आमचें दिसभर तें जेवण दिवन तो थांबयताय. ह्या जेवणाचे तुजें आशिर्वाद घाल. ह्या जेवणान आमी गठाय जोडून आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक तूं आमकां आदारान करपा लाभय. ही सर आमची मागणी बापा आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन.
देवास बापा आमकां पासत विनंती कर भगवंत कृपेचे कृपेन आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांचे बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.